हुबळी आडेल्ले बांगलादेशींनी पश्चिम बंगालात केल्ले मतदानाक गोंयांत आसात कामाक मात इंटेलिजन्साची म्हायतीक लागून गोंय पुलीस हाय अलर्टार. एसटी समाजाक 2027च्या वेंचणुकेत राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर करता 100% यत्न. प्रेरणा दिसा मुख्यमंत्र्याचे उतर. एसटीचे तिगूय आमदार वर्सांनी एकामाचेर. मनोज परब अजून आपल्या काळजांत काँग्रेसीत वचना. पक्षा वांगडा उलयतलो. विरेश मिडिया मुखार पक्ष म्हणटा अजून मेरेन आमदाराचे कम्युनिकेशन ना रावल्यात. सरकारान स्मार्ट मीटर प्रक्रिया करची रद्द नाजाल्यार महाआंदोलन. काँग्रेसीचो घेराव. काँग्रेस शासित राज्यांनी स्मार्ट मीटर पयलीं बंद करात. वीज मंत्र्याची जाप. सिंधुदुर्गातल्या तरणाट्यांनी पत्रादेवी चेकपोस्टा लागसार महाराष्ट्रा वाटेन हायवे आडयलो. मोरजे थळावे आनी पर्यटकां मदीं केस्तांव बडोवप्याक अटक करची म्हूण मागणी. फाटल्या 12 दिसांत पेट्रोल डिझेल सुमार 7.50 रुपयांनी वाडले. गोंयांत 104 रुपया. चवथे फावट पेट्रोल 2 रुपया 61 पैशांनी जाल्यार डिझेल 2 रुपया 71 पैशांनी वाडलें. चलयेची हत्या करून बॉडी सेफ्टी टँकात उडयली. 10 म्हयन्याची चली शेणली म्हणपण नाटक करतालो. दुसरी चली जाल्ल्यान पिकार आशिल्लो बापूय दिल्लीची घडणूक. धर्मेंद्राक मरणा उपरांत पद्मविभूषण हेमा मालिनीन स्वीकारले. महिला क्रिकेटीची वर्ल्ड चॅम्पियन हरमनप्रीत कौराक मेळ्ळो पद्मश्री पुरस्कार. इस्रायलाक मान्यताय दिया. इराण युद्ध सोंपयल्या उपरांत अब्राहम कराराचो करतले विस्तार म्हणटा ट्रम्प. पाकिस्तानाच्या अडचणी वाडल्यो. इबोला व्हायरस जागतिक भलायकी आणीबाणी भारत अलर्टाचेर. काँगोत 20 दिसांत 200 जाण सोंपले.